नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचे उपकार. खबरो विस्तारात. मंत्रिमंडळ फेरबदलाक मुख्यमंत्र्याची शिनालमात मातसो खंय वेळ लागतलो. गोंय स्वयंपूर्णतेच्या दिशेन फुडें वतले जाल्यार मंत्रिमंडळ फेरबदल जायच. मुख्यमंत्री हेड ऑन. टीसीपी आनी कायदे खात्याच्या मदीं सारके इंटरॅक्शन जाल्ले जाल्यार बिलां फाटीं घेवची पडची नाशिल्ली. मुख्यमंत्री उलयलो. 40 लाखांचे लाडू तुम्ही कोणाक खावयले? विधानसभेत खंयचो तरी विशय काडून तोच उलयत रावप ही थोड्या जाणांक संवय जाल्ली आसा. फाटल्या 1-2-3 वर्सांचे जे आमचे लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हांच्या कडल्यान सरकार वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान स्वीट्स खरेदी करता, वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान वेगवेगळ्या लोकांकूय डिस्ट्रिब्यूट करता. अशा वेगवेगळ्या म्हणजे आज रक्षाबंधन जालें, फाल्यां सकाळी गणेश चतुर्थी जाली, दिवाळी जाली आणि हे लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडल्यान करतात. पूण हे कसले कॅमेरा 1 कोटीचे आणि तुमकां तरी मना पडटा हे 1 कोटीचे कॅमेरा? तो जे सांगता पळय न्ही, हय. तुमी 270 कॅमेरा बसयले आणि ताका 270 कोटी रुपया मोडले म्हणून हे मुळात चूक आसा. ते इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट सिस्टम तातूंतल्यान जवळपास 10,000 इक्विपमेंट ह्या इंटिग्रेटेड म्हणजे स्मार्ट सिटीच्या हातूंतल्यान तांच्यांनी ऑलरेडी म्हणजे वेगवेगळ्या जाग्यांचेर हातूंत कॅमेरा आयलो, तितून हॉटस्पॉट्स आयलो, वायफाय कनेक्टिविटी आयली, तातूंतल्यान ट्रॅकिंग सिस्टम आयली. तिसरी फिगर जाणे हांवें आंग काडलें खर्च करून की एक पॉटहोल पुरोवपा खातीर 16,000 रुपये म्हणून. ही परत एकदा फिगर जी आसा पळय न्ही, ही पूर्णता चुकीची आसा. हां. तो पूर्ण फक्त म्हणजे टोटल एका खंयच्या तरी म्हणजे डिव्हिजनांतले म्हणजे पॉटहोल काडल्या ताका कितले पयशे स्पेंड केल्या हेजेर काडून तो ती कॅल्क्युलेशन करता. की तुम्ही पयर एक मिटींग घेतली ऍडमिनिस्ट्रेशनाच्यान, सांगलें की लोकांची कामां वेळेर करात म्हणून. हें तुमकां सांगपा पडपाचें. व्हीआरएस अशा लोकांनी घेऊन घरा वयचें. म्हाजें तर सरळ म्हणणें, जाका कामाचो इंट्रस्ट ना त्यांनी व्हीआरएस घेऊन घरा वचप योग्य आसा. जेणे करून न्यू यंग ब्लड हे जर गव्हर्मेंटात आयले आणि तेय बी आतां थ्रू स्टाफ सिलेक्शन जर आयले आसत हय. जाल्यार दे वील बी द व्हेरी मच कॉम्पिटंट आणि काम करपा खातीर तत्पर आसतले. कारण बरो मॅन पॉवर जो ह्युमन रिसोर्स जो आहा पळय न्ही तो येतलो. ती म्हळ्यार विड्रॉवल ऑफ बिल्स. एक मुद्दम प्रश्न विचारचो दिसता की लॅक ऑफ थॉट प्रोसेस कितें जालें? पळय सांगता आसतना टीसीपी आणि लॉ डिपार्टमेंट ह्या दोगांयच्या मदीं जर इंटरॅक्शन सारकें जाल्लें किंवा टीसीपीन लॉ डिपार्टमेंटाक जर लॉ डिपार्टमेंटान ऑब्जर्वेशन काडलेली सगळी जर टीसीपी डिपार्टमेंटान फुलफील केली म्हणजे दोनूय डिपार्टमेंटाच्या मध्ये कॉर्डिनेशन सारकें नासल्या कारणान बिल व्यवस्थीत रित्या ड्राफ्ट जालें ना हें म्हणपाक काय हरकत ना. ते 2.5 वर्सां जालीं. 2.5 वर्सां उपरांत म्हाका दिसता मिड टर्म जालो आणि नाव वी एक्सपेक्ट यू आर अवर कॅप्टन. सो नाव वी एक्सपेक्ट की कॅप्टन वील मेक सम चेंजीस इन टू द टीम. कारण ही गोंयची टीम, दिस इज टीम गोवा. सो केन्ना हे चेंजीस? येता त्या काळात काही चेंजीस जाऊ शकता ना म्हणना, बट इट विल टेक सम टायम. मेजर चेंजीस तुमकां दिसता आज कॅबिनेटा तुझे म्हणण्यात हांव सामकें नांव घे म्हणना. सामकें म्हणजे प्रुडंटाच्या वतीन ब्रेक करूंक सोदता? ना हांव नांव घे म्हणना. आय तितली अडचण हांव समजून घेता. बट सीएम हांवें ज्या अर्थी तुका सांगलां हय की चेंजीसाची गरज आसा. चेंजीस आसात, टायम लागतलो, बट यू वॉन्ट टू डू चेंजीस. थोडे चेंजीस जातले. जमीन रूपांतर करचे आदी प्लॉट केल्यार वा दोंगर पोखरतल्यांक शिटकावणी. मंत्री टीसीपी कायद्यात पेनाल्टी तरतूद करता. ऑचर्ड जमिनीचेर प्लॉट केल्यार दोंगर पोखरल्यार खंय 25 लाखां मेरेन फायन. मंत्री विश्वजीत उलयला. दोंगर कापतल्यांच्यो गोंयभर हजारभर केशी. ऑचर्ड जमीन आदी सेटलमेंट करची पडटली. We had a detailed meeting with the town planning board, and in the town planning board various issues were discussed. In the media several hill cutting and several issues that have been discussed, and constantly direction was in the direction of the town and country planning department. Not a single issue reported by the media has the permission of the town and country planning department. Every decision that has been, every action that was taken by the concerned individual, action has been taken by the town planning department. FIRs have been filed, and we are moving for fresh amendments. And what we want to do is bring in amendments so that immediately, if it is beyond 25% in this established fact, we want to bring in a fine of about 25 lakhs in this particular thing. So I'm moving the file now so that we immediately fine. So people have to fear actually from hill cutting beyond 25% gradient. तुम्ही म्हणता नाही डिपार्टमेंटान ऍक्शन घेऊन जाय. डिपार्टमेंटान 900 केसीसचेर ऍक्शन घेतल्या आणि 900 केसीसचेर ऍक्शन घेऊन आमकां ते मागीर फायनल क्लोजराक प्लेसीस येता तेंचेर ऍक्शन कितें आहा तें जायत ना. म्हणून आमकां अमेंडमेंट ह्या तरेच्या प्लॉटिंग इल्लीगल केल्यार हे अमेंडमेंट्स ह्या तरेचे आसतात की प्लॉटिंग ऑन ऑर्चर्ड लँड विल नॉट बी अलाउड.
unless you make it into settlement. Area wise आम्ही specification करून आम्ही एक टेबल करतले 5,000 and above, 10,000 and above, 25,000 and above. एक 3 कॅटेगरी करून आम्ही ते फाईन घालपाचो आमचो प्रयत्न असतो. As far as town and country planning is concerned, I just want to bring it to your knowledge that we are following the guidelines strictly. It is important for us to follow guidelines strictly. Investor sentiment in the state has to be protected, and investor sentiment protect करपाक जे कितें डिपार्टमेंटान करपाची गरज आहा ते पावलां डिपार्टमेंट उखलतली. त्या गांवांतली घरां जी आहात खुबशीं घरां ऑर्चर्ड आहा आनी त्या ऑर्चर्डाच्या लोकांची मनस्थिती अशी आहा की आपल्याक खंय तरी एक वेगळें कारण दे कॅनॉट इवन टेक अ बँक लोन इफ दे हॅव टू डू समथिंग बिकॉज दीज आर द ॲक्च्युअल फॅक्ट्स. पयलीं पासून घरां ऑर्चर्ड लँडाचे खूब वर्सां पासून हय मग तांकां रिलीफ दिवंक जाय न्ही. एक्स्टसी टॅबलेट म्हणून जप्त केल्लो ड्रग टेस्टी उपरांत पळयल्यार मेथाफेटामाइन वर्स 2022 नागवा सीजर केसीत नायजेरियनाक जामीन. पुलिसाचे ड्रग तपासणीचे पद्दतीचे प्रश्नचिन्ह. ड्रग धरल्या उपरांत पुलीस खंय ड्रग डिटेक्शन किट वापरून ते कसले तो तपासतात. सोल्युशनाची लिटमस पेपर टेस्ट. पेपराचे रंगा प्रमाण खंय ड्रग थारता. खासा रिपोर्ट. 2022 नागवा हांगा क्रायम ब्रांचीन एका नायजेरियनाक ड्रग्सा सयत धरलेलो. त्याच्या कडल्यान 1.12 लाखाचो 15.40 ग्रामाचे वजनाचे 32 STC टॅबलेट जप्त केल्ले. मात धरिल्लो ड्रग्स आता तपासण्या वेळार एम्फेटामाइन म्हणून स्पष्ट जाले आणि धरिल्ल्या ड्रग्साचे वजनूय देंवलां. आता ह्या कोर्टाच्या ऑर्डरी उपरांत ड्रग्साच्या केसीन धरिल्ल्या नायजेरियनाक सुनावणे उपरांत कोर्टान जामीन दिला. नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आणि तुमी पळयता प्रुडंट. आता धरिल्लो तेन्ना ड्रग्स एक आशिल्लो आणि तपासणे वेळार दुसरो कसो जालो काय हो प्रश्न पडटलोच. आता पोलीस ड्रग्स धरतात तेन्ना तो कसलो आणि ते कशें वळखपाचें ते पळयात. जेन्ना पुलीस ड्रग्स धरतात आणि जप्त करतात तेन्ना पुलिसा कडेन आशिल्ले ड्रग्स डिटेक्शन किट वापरून त्याची तपासणी केली वयता. आता हे ड्रग्स डिटेक्शन किट म्हळ्यार जे ड्रग्स धरतात तातूंतलो इल्लोसो ड्रग्स ह्या किटान घालतात आणि ते किट आपले काम करता आणि ड्रग्स कसलो ते सांगता. जेन्ना ड्रग्स किटान घालतात तेन्ना त्याचो रंग बदलता आणि पुलिसाक दिल्ल्या म्हायती प्रमाण खंयचो रंग जालो जाल्यार तो खंयचो ड्रग्स ते पुलिसाक कळटा. पूण ह्या केसीन जेन्ना ड्रग्स सापडलेलो हेजी तपासणी केल्या उपरांत तो ड्रग्स STC आशिल्ल्यान नोंद केल्ली. मात आता जेन्ना हो ड्रग्स लॅबान टेस्ट करपाक धाडलो तेन्ना हो ड्रग्स एम्फेटामाइन म्हणून कळ्ळें. आता ह्या केसीन पळोवपाक गेल्यार STC आणि एम्फेटामाइन हे दोन्ही ड्रग्स तसे दिसपाक सारकेच दिसतात. दोन्ही टॅबलेटी असतात. जेन्ना कोर्टान आर्ग्युमेंट जालो तेन्ना नायजेरियनाक जामीन मेळ्ळो. ह्या केसींतल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता ती म्हळ्यार पुलिसाच्या ल्हानशा चुकीक लागून अश्यो केसी भायर पडपाक शकतात आणि धरिल्ल्याक जामीनूय मेळपाक शकता हे सिद्ध जाता. धारगळे एका कंटेनर आणि मिनी ट्रकामदी ॲक्सिडंट. मिनी ट्रकाचो ड्रायव्हर आणि सायडीक बशिल्लो मनीस जखमी जाला. ताचे लागसारच्या हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात. मजगती व्हाळशे बशीचो मोटारीक धपको. कोणाक दुखापत ना. परवरे 3 बिल्डिंगे लागसार काल राती ॲक्सिडंट जाल्लो. 2 व्हिलरीन वचपी शापोराचो प्रदीप खोर्जुवेकार म्हणटा तो आगतक सोंपलो. ट्रकाच्या टायरा पोंदा चिड्डून सोंपलो म्हणून दुबाव. आयज सांजच्या वेळार परवरी 3 बिल्डिंगे हांगासर एक फाटल ॲक्सिडंट जालो. एक ट्रकाक ओवरटेक करतालो प्रदीप खोर्जुवेकर हो शापोरा कांयसो रावपी. तो जेन्ना क्रॉस करतालो तेन्ना बशी कापाडलो आनी ते फाटल्यान तो ॲक्सिडंट जालो आनी त्या हेतून तो सोंपलो. त्या उपरांत पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन करून ताका बॉडी हाडून GMCत धाडल्यात. बाकीचे इन्वेस्टिगेशन आतां पुलीस करता. स्टुडंटा खातीर हांव पुरवठ्यान सांगूंक जाय. कोलकातात बायल दोतोराचेर बलात्कार आणि खुना प्रकरणात देशभर आंदोलनां. न्याया खातीर GMCच्या रेजिडेन्शियल दोतोरांचें आंदोलन 4थ्या दिसाय चालूच. IMAच्या दोतोरांचे आयतारा सोंपले. ते ड्युटेक रुजू. एमर्जन्सी सेवा वा एमर्जन्सी ऑपरेशनाचेर परिणाम जावचो ना. डीन दोतोर शिवानंद बांदेकार उलयलो. GMC बांबोळीत आनी तुमकां खबर आसा जेन्ना कोलकाता डॉक्टर जेन्ना मर्डर आनी रेप आनी मर्डर जाल्लो आनी ताच्या उपरांत देशभर जे प्रोटेस्ट जाल्लो आनी आतां तो पळयतले आमी GMCत शुक्रार दीस जे रेजिडेंट डॉक्टर तांच्यांनी केल्लो आनी आयज दीस जावन सोमार
सो जवळपास 4 दीस जाले हो स्ट्रायक तांची कंटिन्यूस आसा. काल तेंच्यानी हांगासर कॅन्डल मार्च काडलेली. ताच्या उपरांत आमकां अशी म्हायती मेळटा ती म्हणल्यार काल तेंच्यांनी IMA आशिल्ली तेंच्यांनी काल तेंच्यांनी आपलो प्रोटेस्ट एंड केलेलो आसा. बट रेजिडेंट डॉक्टरांचो प्रोटेस्ट चालू आसा. आयज तांचो 4थो दीस आसा. Rape is happening in this country every now and then, and some cases are not even coming out. But what is wrong is wrong. Innocent lives are getting destroyed, and we are the ones who are supposed to fight for it. So even the so-called government to whom we have voted, even our vote is silent. It's not just a rape. It's rape, and we are supposed to. According to a letter that I have received, तांचो आजपर्यंत तरी आसाच, कारण अजूनही ते प्रोटेस्टार बसल्यात GMCची MS ऑफिसा भायर आणि तांच्यांनी ठरयलां की ते रुटीन काम करचे ना आणि फक्त एमर्जन्सी वर्क दे वील डू. सो द प्रोटेस्ट इज ऑन एज ऑफ नाव. कितलोसो इफेक्ट पडटा अशें जाल्या उपरांत कारण पेशंटांक पळय जाल्यार अशें आयकपाक येता की थोडीशीं ऑपरेशनां ती फुडें धुकलची पडली अशें. न्ही, वी आर नॉट पोस्टपोनिंग एमर्जन्सी. इवन सेमी एमर्जन्सी ऑल्सो वी आर ऑपरेटिंग. ती रुटीन इलेक्टीव डेटेड ऑपरेशन्स असतात ती मातशी पोस्टपोन करची पडटा, कित्याक तातूंत वर्कलोड मागीर नाल्यार एमर्जन्सी सफर जातले म्हणून आमी ती डेटेड ऑपरेशन्स पोस्टपोन करून तांकां न्यू डेट्स दितात. सो तितलेंच मातशें अफेक्ट जाता पेशंटाक. बाकीची इमर्जन्सी काय सर्विसीस आसा? ना, इमर्जन्सी सर्विसीस सारके बरें चल्ल्या. विकेंडाकूय बरी चलताली. सो देर इज नो इश्यू ऑन इमर्जन्सी सर्वीस. त्या खातीर JMC मुंबयच्यान रुपेश राऊत. वास्को सप्तांत 3 वर्सांची एक चली शेणिल्ली. ताका थंयच्या एका थळाव्यान वास्को पुलीस स्टेशनाक व्हरून दिल्या उपरांत घरच्या स्वाधीन केला. संकेत लोटलीकार दुबावीत आयिल्ल्यान तिने चली सापडली. मजगती फाटल्या 7 दिसां भितर 10 शेणिल्ल्या भुरग्यांक पालकांच्या स्वाधीन केल्यात. सप्तकाचे फाटभुंयेर भुरग्यांक सांबाळची म्हण आउटपोस्टाच्या पुलिसांचो उलो. काल एक 3 वर्सांची चली ताचें नांव आसा अलिना शेख आनी ते धाकटुलें भुरगें काल खंय हांगा सप्तान शेणलें आनी ताजे आवय बापूय ताका सोदपाक लागली. पूण तें धाकटें भुरगें खेळणी घेवन भोंवत आशिल्लें आनी एक अलर्ट सिटीजन वास्कोचो संकेत लोटलीकर ह्या नांवाचो जो भुरगो आसा ताणें खंय तरी ते चलयेक नोट केलो. देवळा कडेन एक चली एकटेच भोंवता, हातीन कितें खेळणी घेवन एकटेच भोंवता आनी पळयता आमी ताका कोण बरोबर कोण ना. आनी वचून ताका आमी विचारलें, हांगा लागीं भोंवता विचारलें पण नांव कितें हें गेलें. ताका उलोवपाक जायना. ते म्हाका दिसता 2-2.5 वर्सांचे आसतले. सो आमी फॉलो करीत करीत आमी आउटपोस्टा कडेन पावले पुलीस. सो हांगा एक कॉन्स्टेबल आसलो पळय पुलीस. सो ताका आमी विचारलें, ताका सांगलें आमी की ती चली शेणिल्ली आहा, तुमी मातशें चॅक करा म्हणून पळय. सो तेणें आपल्या कस्टडीन घेतलें ताका आनी आमी रावले हांगा 10-15 मिनटां. 11-11:15 जातली राती. आनी एक दादलो येयलो आपले चली म्हणपाक लागलो. आनी आउटपोस्टार येतकर ताजे आवय बापूय जेन्ना हांगा आयले फायनली ते चली हँडओवर जाल्ले आपले फॅमिली कडेन. पूण आमी आयज अनेक वस्तू सांगूंक सोदता. जेन्ना आमी वास्को पुलिसा कडेन गेले आमकां कळून आयलें की ह्या वर्सा सप्तकाक मिनिमम ऑफ 12 to 15 केसीस आसा जी 5 वर्सांची भुरगीं फ्रॉम 3 to 10 years भुरगीं खंय शेणिल्लीं आनी गोवा पुलिसान तांकां वास्को पुलीस आउटपोस्ट आशिल्ल्या कारणान दे कूड बी रियुनायटेड विथ द फॅमिली. सो अशी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आतां एक लास्ट 10 दीस सुमार 7 दीस सुमार सप्ताहाची फेरी चलता. तातूंत भितर एक कमीत कमी 15 ते 16 अशीं ल्हान भुरग्यां बिलो 5 years ऑफ एज आनी चडांत चड विदीन 10 years अशी मिसींग जाल्ली. तो ती कन्सर्न पेरंट्स येताली ती येवन ती कंप्लेन जाली. मागीर आमचे थंय जे स्टाफ आहात ते थंय तांचे एफर्ट्स करून तांकां जेन्ना मेळटा तेन्ना आमी तांकां आउटपोस्टार हाडटाले आनी अशें करून आमी 15 ते 16 भुरग्यां जी मिसींग जाल्लीं फेरये भितर ती तांच्या पेरंट्सां कडेन आमी हँडओवर केली. वेगळ्यो वेगळ्यो घटना जाता, रेप केस जाता, भुरग्यांक किडनॅप जाता. सो दे हॅव टू बी एक्स्ट्रिमली केअरफूल जेन्ना असले जावं फेस्ताक बी वता आनी काळजी घेवची पेरंट्सान. हे आमचे एक मेसेज फ्रॉम प्रुडंट वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. मोपा विमानतळाक सुरू जावन 1.5 वर्स जाले मात टॅक्सीवाल्यांचे इश्यू सुटनात. मुख्यमंत्री उतर दिता मात पाळिना. टॅक्सीवाले बेजारल्यात. विधानसभेच्या अधिवेशनात हो इश्यू काडिल्लो मात आजून खंय प्रश्न तडीक लागना. आतां सरकाराक 48 वरांची डेडलायन ना जाल्यार खंय टॅक्सीवाले रस्त्यार. पुलीस खंय पिट्टात. उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन. मोपाचो मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू जाल्यार 1.5 वर्स पुराय जाले मात थळाव्या टॅक्सीवाल्यांचे भोग सोंपनात. प्रत्येक दिसा नवो इश्यू. पयलीं कावंटर, मागीर पार्किंग आनी आतां टोल फी. टॅक्सीवाल्यांचे इश्यू तरी कितले हेच प्रश्नचिन्ह. इश्यू घेवन आयज टॅक्सीवाले उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या दारार. जे सगळे चल्लेले आहा पळय CMान कितें सांगलेलें विदीन हे जेन्ना आमची असेंब्ली चालू आसलेली पळय तेन्ना आपूण तुमचो टॅक्सीकारांचो इश्यू कितें आतां सॉल्व करतले म्हणलेलो तेणी. सो तो अजून पर्यंत तेजेर कांयच तेणी अजून प्रेसय दिवंक ना आनी कांयच दिवंक ना. सो आमचे तेणी पाशास म्हणटा ते पळोवपाचें ना. कित्याक खबर आहा
जर फाल्यां सकाळी खंय लॉ एंड ऑर्डर जर क्रिएट जाली आनी जर सिच्युएशन अशें येता की करो किंवा मरू जाल्यार त्या सिच्युएशनाक सुद्दां आमी रेडी आसतले. इश्यू कितें तो रिजॉल्व करा, नाजाल्यार आमी पेडण्या जमोवन मागीर खंय वयतले, कितें फुडली स्टेप आसतली पण ती आमी तुमकां सांगूंक शकना. पयलीं आमी जे रेटीक पिकअप करताले आयज ती रेट खंय तरी तेंच्यांनी चौगलीन वाडयल्ली आहा. पयलीं पिकअप पॉयंटाचेर आमी 50 रुपया दिताले, थंय आयज आमी 200 रुपया दिता. आनी पार्किंगेन 80 रुपया दिताले अर्द्या वराक, ती आयज तेंच्यांनी 200 रुपया केल्ली आहा. म्हाजी रिक्वेस्ट हांव मागता, हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन टॅक्सीकारां कडेन मागता गोंयच्या की तुमी येया म्हूण हांगासर, कित्याक तुमी हांगासर पिकअपाक येतले. मजगती 48 वरां भितर प्रश्न सुटना जाल्यार खंय 22 तारखेसावन परत जन आंदोलन. जो मेरेन हे विशयाचेर आमचें सोल्युशन येयना आनी जो आमचो लिंक रोड न्यू जाला टोल, जो लोकल्सांक टोल आहा तो वे ऑफ जावपाक जाय, तेचेर एक इश्यू आहा. सो आमी जे मेमोरंडमात घातलेले आहा पॉयंट्स, सो सगळ्यांचो सपोर्ट घेवन आमी येता त्या 22 तारखेर स्ट्रॉंग एग्जिटेशन करचें आहा. सो मागता तेच्या पयलीं सीएमान हाचेर इंटरवेन्शन करपाचें आनी आमचो जाता तितल्या बेगीन प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो, नाजाल्यार आमकां आनी ऑप्शन नासतलो आनी लॉ एंड ऑर्डर हातीत घेवची पडटली. इतलेंच म्हाजें म्हणणें आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खेळा खात्याची GCA धारगळ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचे जमिनीविशीं नोटीस जाप दिवंक 15 दिसाची प्रात स्टेडियम बांदूक GCAक सुवात दिल्ली, मात थंय आजून कांयच जाल्लें ना म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडे उलयलो. खात्यान नोटीस धाडल्या, जागो परत घेवपाची खेळा मंत्र्याची शिटकावणी. GCA म्हणटा नोटीसीक जाप दिल्या सरकाराचे जापेक रावल्यात. हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा, म्हाका दिसता तुमकां तुमच्याच मुखार हांवें मांडिल्लें आसा. वी हॅव इश्यूड अ नोटीस टू द गोवा क्रिकेट असोसिएशन की आमी तुमकां जी जमीन जी दिल्ली आशिल्ली एक्सचेंज करून दिल्ली तेजेर आज पर्यंत तुमी केन्नाच कांयच काम सुरू जाल्लें आमकां दिसना. आमकां 15 दिसां भितर तुमी आमकां रितसर आमकां उत्तर दिवचें. रितसर उत्तरूच तेंगें आमकां आयिल्लें आसात. बट वी हॅव टू गीव अ सर्टन द प्रोसिजर जो आसा तो प्रोसिजर फॉलोअप करपाचो. सपोज इफ दे फेल टू कॉम्प्लाय सारकें जर तेंच्यान उत्तर दिवपाक आमकां जर सांगलां, वी आर गोईंग टू टेक दॅट लँड बॅक. इतले मजगती सरकाराच्या नोटीसेक जाप दिल्या, आता सरकाराच्याच जापेची वाट पळयत आसात अशें GCAचो सचिव रोहन देसाय सांगता. गव्हर्मेंटा कडेन लास्ट टायम असेंब्ली टायमार हो विशय खंय तरी लायट पडिल्ली हाजेर आमी रिप्लाय केला. जो नोटीस आमकां जी आयिल्ली गव्हर्मेंटा कडल्यान तेजो रिप्लाय ऑलरेडी हांवें लास्ट वीक ऑलरेडी फायल केला आनी आय एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट एक्चुली. कारण आमचे जो स्टँड आसा, जे फॅक्च्युअल जे कितें स्टेटमेंट्स आशिल्ले ते हांवें ऑन रिकॉर्ड डायरेक्टराक ऑलरेडी हांवें इनवोड करून दवरलां. आनी सेकंड थिंग, गव्हर्मेंटाच्या सायडीच्यान खुबशीं कामां पेंडींग उरिल्लीं, म्हणजे तो अप्रोच रोड आनी बाकीच्यो गोश्टी हेर गोश्टी ज्यो आशिल्ल्यो त्योय बीन खंय तरी इनकम्प्लीट आसा. सो ताजेर आमी एखादे गव्हर्मेंट जेन्ना आमकां आपयतले तेन्ना तेंचे बरोबर डिस्कशन करून कितें विशय आसा तो सविस्तर एक सोंपोवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो आनी तशें आमी लेटरूय गव्हर्मेंटाक केलां. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी शिरीश कुंकळकार. गोंयांत फुडले 4 दीस येलो अलर्ट. गोंयचे वेधशाळेचो अदमास. गोंयांत सिजनल पावस आतां मेरेन 137 इंच पार, सरासरी परस 40% मायज. आषाढांत कांय दीस पावसान झोडून काडिल्ल्या उपरांत श्रावणांत विसव घेतिल्लो. फाटले 3 दीस कडक वत आशिल्लें. आज पावसाचो येलो अलर्ट. नुस्तेकारांक शिटकावणी. दर्यावेल्या पब, क्लब आनी रेस्टॉरंटांनी नायट मॉनिटरींग सिस्टम घालपाची सक्तीची पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तशी अर्द काडल्या. बोर्डान हायकोर्टाची ही गजाल कळीत केल्ली. मॉनिटरींग सिस्टम घालतकूच खंय कन्सर्न टू ऑपरेट सिस्टम वरवीं प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यटन खातें आनी पुलीस रियल टायम डाटा मेळटलो. बुधवारा केस परत कोर्टा मुखार. Matter was called out. We have from Pollution Control Board submitted a list of all the units where consent to operate was taken. In some cases where the consent to operate has lapsed. Now the court wants to know whether we have issued the corrigendum. We had issued corrigendum for putting up the noise monitoring stations in each of the restaurants or wherever the music is played. We have given them a list of 32 units where we had sent the corrigendum. Now the matter is kept on 21st to find out whether they have
install the monitoring stations or not, and there are further more queries to which we have to answer on. That is why the matter is kept on 21st. So the restaurant or pub are identified to install the No, it is identified means they are all already there. They are more than 400 units which have applied for, which consent to operate has been given. Okay. So they have to install it according to Pollution Control Board. We have issued corrigendum to 32 only as of now. We will be monitoring them first whether they have installed. Then we will issue corrigendum to the others also, amending their consent to operate and ask them to install the noise monitoring. So in short, we can say that it is going to be a condition for getting the consent to operate. Yes, it will be a part of the consent to operate. To install the Noise monitoring stations, which will be connected to the Pollution Control Board, police station and the SDM office. real time. Real time. Then we will see how to implement it. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.